गणपतये नमः. दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन. गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू. सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे. अपत्यापरी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा. महाराजया सद्गुरु रामदासा. हे सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया. ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया. हीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया. ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. जय जय रघुवीर समर्थ जानकी जीवन स्मरण जय जय रघु. शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे. कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ. सगळे श्रोत्यांक पहिले नमस्कार करता. त्यामुळे श्रोत्या तू समर्थ बसतात. आम्ही सांगील तशी ही उलैत की ना म्हणून ऐकूनच्या. आम्ही शिकैल तशी आम्ही प्रॉम्प्टिंग केली तशी उलैत की ना म्हणून ऐकूनच्या. त्यांनी खुशी जाता. श्रोत्यांक पळय की
जशी नुसतं पुनपाळ असून चल ना, ताजे घरचे साजूक लोणकडी तूप लागता, तशी तुम्ही असत मंडळी. सगळं जाण मेळ इतलं उत्साह दिता ती म्हाका की भोव बरें दिसता. ताचे खातीर तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती, तेथे माझी वित्पत्ती किती. सगळ्यांक सगळं गोत्त असत. आम्ही एक निमित्त मात्र भव सव्य साचिक. परमेश्वरू श्रीकृष्ण अर्जुनाक सांगता, सगळं कल्ले घडचें असं तें आपण घडोवन घेता असं, आणि पयलेंच आपणाक गोत्त असं कल जावचें तें. तरी तूं फक्त निमित्त मात्र जा. तशी आतां समर्थांनी ठरयलें आमकां आनंद यात्रेन मुखार मुखार व्हरचें म्हण. त्या खातीर आतां मी मुखार वच्चां. सुरवात करुया मनाचे श्लोकात धरून. पयली कितली तारीख म्हण गोतना म्हाका लक्षांत ना, जाल्यार फ्रायडेक 91-92 घेतिल्ले श्लोक. आज 93 आणि 94. प्लीज म्यूट इट. गणेश जी प्लीज म्यूट. ही वय एक परीक्षा असता. कोणे कल्ले डिस्टर्ब केले तर की आम्ही सम करतात की ना, म्हण ही एक परीक्षा असता आमगेली. जगी पाहता देव हा अन्नदाता, तया लागली तत्वता सार चिंता. तयाचे मुखी नाम घेता पुकाचे, मना सांग पारे तुझे काय वेचे. तुगल कल खर्च देवा, नाम देवा नाव घेतले री. हां कल्या म्हळ्यार जगांत पळय देवच अन्नदात असता समर्थ म्हणटात. तुम्ही म्हणटले अशी कशी. आम्ही आमकां तरी सांदून शिकयल्या की शेतकरी फार्मर्स जे वर्कर्स आसा ती, जे कश्ट काणू कमायता ती, शेत गाद्दे कसून कमायतात, हें करतात ती, पीक काडटात, ते आमकां अन्न दिता ती. थोडे बाकीचे वस्तू सगळे जाण आमकां दिता ती. जाल्यार मूळ आमकां दितलो कोण, अन्न दितलो तो तोच देव. कल्ल्याक मूळ अन्न आमगेलें वतसवें कसलें आसता, अगदी सान्न चेरडाक, सान्नाचें होड जायना पण आमी करून घेतात. जाल्यार अगदी सान्न चेरडाक जे कल्ले कळना ताका फूड कोण दिता. मध्वमुनीश्वर स्वामी रमापती. त्या मध्वमुनीश्वर संतांनी म्हळ्या, तू माझा यजमान रामा, तू माझा यजमान. जननी जठरी रक्षियले मज, जननी जठरी रक्षियले मज. पोसुनी पंचही प्राण, पोसुनी पंचही प्राण. बाहेर निघता मातेचे स्तनी, बाहेर निघता मातेचे क्षणी. पय केले निर्माण, पय केले निर्माण, पय केले निर्माण. तू माझा यजमान रामा, तू माझा यजमान. यजमान म्हळ्यार मगल आई सांगताली, पिंडी रचूच पयलें तो उंडी रचयता. ताणी ती कसली काळजी करूं नाका ती. ही मगल आईगल शिकवण म्हालगड्यांनी. कसली काळजी करची ना. इत्याक म्हळ्यार आमगेली पिंडी रचूंच पयलें ताणें अन्नाची तरतूद ऑलरेडी केल्ल्या. ते सान्न चेरडाक कसलें खावच्या जायना, ताका दांत ना, ती कसलें पचना. हां पयलीं कल्लें की जननी जठरी रक्षियले मज, पोसुनी पंचही प्राण. पंचप्राण कशी पोसले ताणें की त्या
परावाणीशी थंय त्या नाभी कमलास थंय ब्रह्माग जन्म उत्पत्तीचो जन्म थंय जाला. ब्रह्मा विष्णू ब्रह्म कमलान थंय ब्रह्म जन्म आयिल्लो. तशी नाळ एक जोडसुयलेली आमगेल नाळ चारडागल नाळ आवसून नाळ एक जोडसुयलेली असता आणि तांतू थावन अन्न रस पावची ही सोय पण आम्ही केलवे. आम्ही करनी खंयचे शेतकऱ्यान केलवे ना, कोणे कारखानिसान केलवे ना, तरी सायंटिस्टान केलवे ना, कोणे केलती. एक एकदोसो जीव आणि एक स्पर्म आणि एक अंडे योग जाता जो आणि ते विघटन जायत 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 हड 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 वाढतं वता मध्ये कल्लय जावचे शकता. हां तर ताजे रक्षण कोण करता? तो अन्नदात करता. ताका जीव येवच्याक तरी तागल समज जावंक म्हळ खातीर काळजी कोण करता? हां जननी जठरी रक्षीय मज पोसुनी पंच ही प्राण पंच प्राण जे सगळे सती सगळे नमुन्याचे वायू प्राण हे तो रक्षण करता. आणि भायर येना पण तें कोणी आवसून खाल्लें ते चेरडा मेळटा. भायर नाळ कापली की ते चेरडू स्वतंत्र जाल्लें. तुम्ही पळयाती कसले कळना ते चेरडाक आणि नाळे कापली ताका खावच्या कळना ताका पिवच्या कळना. हां तावळी ते कशी बाहेर निघता मातेचे स्तनी पह्य केले निर्माण. ती खात कले चपात खाता भाजी खाता आनिकल खाता वय की नाही रांदय खाता गोडशी खाता तिखशी खाता बरोबर जाल्यार तांची कल जाता चेरडा खातीर दूध निर्माण जाता. आणि असले दूध इतले स्वादिष्ट की ते चेरडाक तान लागील तरी ताका चेरडाक तान लागती तावळ ते दूध तितले पातळ जाता उदकावारी आणि तान भागयता. जेन्ना भूक लागता त्या वेळार ते दूध दाट जाता आणि तांकां सगळं न्यूट्रिशन ते चेरडा मेळटा. फक्त दूध त्यामुळे बाकी कसले ते घेवच्या शकना. आणि तें चेरडू मुखारी होड जायना पडे आवसून दूध दार पोशिल चेरडू होड जायना पडे. बाकीच्यांक विचारता देवान आमचे खातीर कल्ल केल्लें आमी. हो विचार कशी येता मंडळी? कशी कोणा मनांत येवच्या शकता? आमकां कोण पोसलें? आपणाक आवसून पोसली आवसूक कोण पोसलें? तर तो आमगेल अन्नदाता परमेश्वरू. हां ताका आमी पयले वंदन करता मात न्ही तागेल नांव घेवका. तया लागली तत्वता सार चिंता. ह्या आत्म्यागेल रक्षण करची चिंत ताका लागल्या म्हणून तो सगळं करता. आणि उपकार करना इत्या म्हळ्यार अनकंडिशनल लव कसले अपेक्षा करनासतना जे प्रेम करता न्ही तो एकलो देव खरेंची. आमी कसलेय करतात म्हण निदान आमकां स्वताक आनंद जावंका म्हण पुणी आमी करतात. हां जाल्यार तो देव तशी न्ही. तो कालातीत असो ताका जन्म ना मरण ना कले ना तर ताका कल्ल पडल्या हें सगळं करचें. जाल्यार आपणाक जबाबदारी म्हण ओळखून त्या चेरडाक तो ताब्यांत घेता. ताब्यांत घेत म्हळ्यार कलें तागेल रक्षण कवच निर्माण करता. त्या हाका परिक्षिताक तेमी पाप हानी अश्वत्थामाने ब्रह्मास्त्र सोडेल खंय ते उत्तरेल पडटांत आसतना की ताका मान घालच्याक म्हणून तरी गर्भांत चक्र पेटोवन ताणें त्या चेरडाक रक्षण केलें म्हणून ताका कल म्हणटा ती परीक्षित रक्षित. तो रक्षित देवेन रक्षित बालकः म्हणून परीक्षिती. तशी आमी सगळे परीक्षितीच आसत. आमगेल अन्नाची तो सोय करता. चिक्के होड जायना पडे खावच्याक गरज आसता न्ही तेन्नाची दांत येतात पळय हे अरेंजमेंट कोण करता? पयलीं दांत आसनात खंय थोन येतात ते दांत की चाबू जावंका म्हण पयलीं आसना ती. तशी सगळेची म्हळ्यार बुद्धीची वाड कशी जाता आमगेल्या पयलीं कांय कळना ती मनशाक आजूबाजूक पळोवच्याक समज जाता. जशी वय वाडटा तशी सायमल्टेनियसली बुद्धी वाडत वता देह वाडत वता. तुमी सांगा ती खंय शिवयिल्लो आसना हो देह पिशवे पुणी खंय पुणी शिवयलेली आसता ती. आमगेल आंग खंय शिवयल्लें मंडळी? खंय शिवयिल्लें ना. तरीके एक दिवस सुद्दां अशीच
रगत भायर पडलें किंवा कलें जाल्लें अशी दिसना अनलेस अशें केन्नाय दिसना. तर हे कोण सगळं करता? मस्त श्रीमंत मनुष्य असं हां बायलेक मस्त दागीन घाल्या ती वटपौर्णिमा आयली नथ्थू बित्तू घालून गोमटे कापड न्हिसून ती वता. ते नथ्थू पळयल की अरे वा, आणि ते दागीन पळयल की वा काय वामनरावांची श्रीमंती हो, बायकोकडे किती दागिने आहेत बघा म्हणून त्यात सगळं कौतुक करता ती. तो सोन्नारूय म्हणटा, सोन्नारान घडयलेलो तो दागिनो कितलो गोमटो केला म्हणून सोन्नारागल कौतुक करता ती. हां जाल्यार ज्या परमेश्वराने ही नथ घालून तेंच्याक आमकां नाक दिले तागल कोण स्तुती करता? तागल उडास आमकां न्ही आमकां. म्हणून समर्थ सांगता ती करी हे जगी पाहता देव हा अन्नदाता, तया लागली तत्वता सार चिंता. अरे इतलं तो आमचे खातीर करता. एक दिवस निद्दना. हां लक्ष्मण 14 वर्स निद्दनी शिके सतत उबरलेलो आसतालो तो रामा मागशी धनुश बाण घेवन ताका रक्षण करूंक. झोपडी भायर उबरूनच आसतालो. तशी हो परमेश्वरू आमचे खातीर सतत जागी राबता आनी धक 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 खंय हार्ट बंद पडूं नये म्हण. बरोबर. तर असलो हो अन्नदाता आनी आमगेलें रक्षण करता कल्ल्याक तरी आमकां हातूंत सार कळका. ह्या चेडा मनुश्या जन्म दिला ताणें आतां बुदवंत जावन आपणाल्या येवंका म्हणलेली एक सदिच्छा त्या देवागली. जाल्यार आमकां तें ऋण कळना आनी आमी तयाचे मुखी नाम घेता फुकाचे. अरे फुकट न्ही नाम, कसले खर्च रे ताका. कोणें चोरून भरूं शकना ती. कसले विंगड कसले पिशवी घेवंक लागना. कसलें ना आप्यापी संवय जाली की मुद्दाम घेवंक लागना. आमी श्वास घेतात ते मुद्दाम घेतात रे ना. श्वास लागता म्हळ्यार कसलें की आमकां श्वास घेवच्या जायना. तावळ लक्षांत येता की आमी श्वास घेता आशिल्ली म्हण. जो पर्यंत आमी श्वास घेता आसत आमी घेता आसत हे प्रतिक्षिप्त क्रियेशी जाता. इट इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल. हे कोण कंट्रोल करता? तो भितर बसून ते हार्ट पंप करता कंटिन्युअसली. 100 वर्स मनुष्य जमल्यार 100 वर्स तागल मेंदू काम करता. तागल हार्ट धक 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 करता आसता. तागल ब्लड तुमकां सांगता त्या केशवाहिन्यो म्हणटात न्ही म्हळ्यार हे कसले कॅपिलरीज आनी त्यो एक केसाचे 1/7 ताजे हे आसता तें रुंदी विड्थ और डायमिटर तसले हातूंत हांव न्हू अगदी रगत व्हांवता खंय वयर हार्टाले थंय हार्टांतल्यान बाकीचे अवयव आले थंय बाकीचे अवयवांतल्यान अशुद्ध जालेले रक्त परत हार्टांत येता. इतले सगळे 2 कडेन पंपींग सिस्टीम दवरल्या. एक पांयांत आसा पांयांत कशी की अशुद्ध रक्त जें आसा तें हार्टाले थंय पंप करूंक पांयांत आसता आनी ताका झडप केल्यात कशी वयर उगडची मात्र पंप जाल्लें रगत वयर वचूलें की ती झडप बंद जाता म्हळ्यार परत तें तोंग येना. हें इतलें गोमटें अरेंजमेंट कोण करता आमचे खातीर? तो परमेश्वर करता. अरे देवा तुका फक्त नांव घेवचें सांगलें रे तागेलें. नांव घेवचें सांगलें. तूं बाकी वेळार तूं कशी आम्मा कितसून आसता. ही आम्मा गल आम्मा आमगेल सगळ्यांगेल आम्मा तिगेल उगडास कर रे चेडा म्हणून समर्थ सांगता ती. अरे तयाचे मुखी नाम घेता फुकाचे मना सांग पारे तुझे काय वेचे. तुगेल कल्ले अर्थ कल्ले वॉट इज द हिच व्हाय डोंट यू टेक इट. तूं इतलें वाद घालच्याक आनी हें करूक आपण नास्तिकी आस्तिकी हें सगळें उलोवच्याक जें तोंड दिल्लें जी वाच दिली ती कोण दिली तुका? मुळान तुका जन्माक तुका मोरून वच न्ही जन्मल भितरी हें तुका आयुश्य कोण दिलें आत्तां थंय तागल तूं ऋणी आसता न्ही. तो तुगेल अल्टिमेट बॉस आसा. आमी खंयचे गांवांत राबू वता ती कोणाल घरांत आमी राबू वतात बा गेस्ट म्हूण राबता ती होस्ट म्हूण राबता ती वॉटेवर तर थंयचे जो मालक आसा घरचो तागल गुर्त जावंक न्हय आमकां.
तागेल गुर्त कोण घेवं का ताल्या फ्रेंडशीप कर का हां तरी मात्र तो आमकां केटर करतलो. पण हो देव तशें न्ही. आमी ताका विचारना जावो. तो म्हणटा हांव तुमकां मानतां कित्या म्हळ्यार मगल चेडवां तूं मेणे हांव एकच आसा ती. हांवें तुमकां निर्माण केलें आं तावळ ही मगल जबाबदारी. जननी जठरी रक्षयले म्हजो पोसुनी पंचप्राण. तेमी ती मातेचे स्तनी पय केले निर्माण. कडे दांत आयले. दांत येना पण हात पाय घट्टी जाले. चमकूनच्या शिकल तें चेडूं हां ताका बरें वायट कळच्या लागलें. चिकेची खंय वचूल्या भय कल्लें तें कळच्या लागलें. सांज चेडूं कशें आसता स्वताक अनुभव स्वता घेता स्वानुभव आमी तशें आसता. अति उत्साही तें चेडूं. त्या चेड्याक इतलो उत्साह खंयच्यान येता कल्ल्या म्हळ्यार तागेल क्लीन स्लेट. अगदी सान आसतना न्ही ताका तें चेड्याक प्रत्यक्ष भगवंतूच तागेल आम्मा म्हणून वत आसता. आनी तागेल जी आम्मा म्हणून आसता तिच्यान तो तिका देवूच मानता. दुसरी कसली न्ही. आम्मान तो खुद्द देव पळयता. आनी सतत आम्मा 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 कोणेय दुसरी चलना ती. आम्मा दृश्टी आड जाल्यार कोणें चॉकलेट दिवो खावच्या दिवो भोंवच्या व्हरत म्हणो आम्मा आम्मा कोण रोंड 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 तुमकां सांगता मग आमी ऑफिसा वतालीं हां तावळ चेडवां घार आसतालें पाप. आंगार पित्तल चेडूं जाल्यार मध्य एकल करचें. त्या वेळार ते फ्रिजान तूं दूद काड दवरचें आनी सिस्टीम नाशिल्ली फ्रिज नाशिल्लें म्हणून तूं तावळी धांवन धांवन आमी सुद्दां येताल म्हळ्यार कशी ट्रेन चुकल्यार वेट हें जातलें म्हूण धांवन ते गाडयेन चोडून हांव कितलें पंता येयल्लें घारा अंधेरी खंय फोर्टान थंय. तसले वेळार ते रिस्क आमी कशें घेता ती ते एक ओडीन तावळ आमगेल भितर आमगेल रक्षण करतलो कोण आसता तो अन्नदाता. हे आवसुलें जें अन्न आसा तें चेड्याले तें पावंका म्हणलेली एक ओड हां. आनी तस वेळार दोनपारांचे आनी ऑफिसान काम करतना ते चेडूं हांगा रडता. थंय ऑफिसान ते चेड्यागेल आवसूक पान्न फुटता कपडे वले जाता ती. हे कोण अनुभवलें न्ही तांकां मात्र कळटा. तांकां मात्र कळटा आनी कळटा रे मगल चेडूं रडतस घरात. चेडूं रडतस बेग बेग काम करून घार वचका खरें म्हळ्यार प्रपंच कोणा चुक्क न्ही. आजकाल म्हारगाय इतली दोग जाणांनी काम करका पडटा. ताजर अशी न्ही की चेडा निग्लेक्ट करचें हां. तरी म्हाका देवान आवसू म्हणून जबाबदारी दिल्या ती हांव पार पाडका म्हूण ओडयेन वता ती. एक फन तरी मगल नणद ते चेडा पळयताली तर म्हाका तशी जालें आनी धांवन धांवन घार आयल्यार अर्द वाटेरी नणद ते चेड्याक घेवन थंय वाटेर राबिल्ली वाट पळयताची मगली. अगो हे चेडूं आयकना गो तुजी वाई घेवनची भितर अशी जे झेप घालून आयले न्ही ते चेडूं म्हळ्यार अशी आयले की खरेंच देवा तुवें राखलें म्हाका म्हूण दिसलें. त्या दिवस हांव म्हळ्यार एक फंता अशी हें जालेलें गो तसलें की अशी विरार हांत ट्रेनान तूं एक्सिडेंट जाल्लें आनी उज्ज लागलो म्हूण फटीच कोणकी रुमर्स जाले चिक्केची स्पार्क जाईल खंय. तरी कितलें की आवसून न्ही त्या चेडा सोड घार आयलें घार चेडा सोड आयलें घार वचका म्हळ खातीर गडबड म्हणून ट्रेन राबिलें चेन ताणून ताजेर थंय मस्तन तरस न्ही कंतस ते उडके मारल्यार हे बायल आमी गुड्ड तशी सटकन हें जाता पडली आनी मुखार थावन एक ट्रेन धाड 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 थ्रू ट्रेन वचूले कितल्यो बायल मेल्ल्यो. तांकां कदाचित तो मृत्यू आपयत आसतलो यो म्हूण. तावळी तसले चेडवांगेल सुद्दां पालन पोशणा जबाबदारी शेवटी तो अन्नदाताच घेता. आवस नातिल चेडा कोण पळयता कोणें ना कोणें पुणी तो पेटयता त्या चेडा पळयशी आनी भोव घोमट करून पळयता ती. एक चेडाक हांवें आतां पयलीं वॉट्सॅपाचेर आयकलें अनाथ आश्रमाच्या बागलान सोडून वचूली खंय कोणकी ते आवस बापूस काही ऐपत नाशिल्लें ते चेडा पळोवनच्याक पळयल्यार ती इतली व्हडी क्रिकेटर जाली. कोणकी कपलान तिका हें घेवन तें चल्ल्या चेडूं जाय म्हणून एडॉप्ट करून वचून ती चल्ली भोव घोमट दिसली ती घेवन आयली आनी बापसून आनी ती क्रिकेट शिकून वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर जाली. ती म्हाका नांव लक्षांत ना जाल्यार म्हळ्यार अशी कोणागल खंय बरयल्या त्या देवान ताका ही हॅज गॉट एरियल व्यू
म्हळ्यार ती जर थंय त्या गरीब आसपासुले आसतलशिली हान्ने इतलें देवान तिच्या स्पार्क दवरलेले ते स्पोर्ट्साचो ते फुकट वतलशिले. तर ताजी सोय कशी ताणे केली. नुसते अन्न मात्र नाही, सगळेच प्रोवायड करता तो, सगळं दिता आमकां. तावळी तागल नाव घेवन का न्ही ते सांगता ती तागल नाव घे देवा, कल्ल तुगल वत्ता. जय जय रघुवीर समर्थ, मना सांग पारे तुझे काय वेचे. तू एक नाव घेतलं फुकटचें म्हणून भारी कल होड केल रे तुवें. हां, त्या देवान इतलें केलेल्याक तूं एक फक्त नाम घेतलें. ताजे भारी एक विजृंभण रे हांव नाम घेता म्हण ताजो गर्व तुका. हां, देवान कितलो गर्व करता रे तुजेरी. हां, की देवान मानतो गो घालका तुजे नाठाळा जन्म घालो म्हणून ना. तागल प्रेम म्हळ्यार नेवर एंडींग प्रेम तसलें. आनी शिवाय तो कशें की मुखार हांत दिल्या, तिन्ही लोक जाळू शके कोप येता, निवाला हरू तो मुखे नाम घेता, जपे आदरे पार्वती विश्वमाता, म्हणोनी म्हणा हे नाम घेता. जय जय रघुवीर समर्थ. तो हर म्हळ्यार ईश्वरू म्हळ्यार शंकरू. तागल कल काम अग्नी, तागल तिसरं डोळ आसता. आज्ञा चक्रान तागल तिसरं डोळ. ताका कोप आयली की तो डोळ ते उघडता ती, कळ्ळें. आनी तांथवन अशी समची ज्वाळ येता ती, आनी मुखार कोण येता ते भस्म जातात. ताणें कामाक भस्म केलो रती गलबामणाक. कळ्ळें म्हळ्यार ताणें विश्वाचे हाजे खातीरच भल्या खातीरची, पण हाका पुष्प बाण मारल खंय ताज्यान काम वासन जागृत करचे खातीर. तर हे ध्यान आबशील शंकराक तशें जायना, पण ताका कोप आयलो. तशीच जेन्ना पुराणांत ही काण येता भागवतांत न्ही, की ईश्वरा ही पयलेची बायल तागली ती सती. सती म्हळ्यार दक्षागल चल्ली, मस्त चलयो. दक्ष हो ब्रह्मागलो मानस पुत्र. तर ताका सुमार चलयो आनी तातूंत सगळ्यांत सानी लाडा कोडांत वाडलेली ती सती भोव गोमटी, भोव गोमटी. तिका दाक्षायणी म्हूण नांव दवरलेलें. जाल्यार शॉर्ट कशी आमी निकनेमान आपयता तशें तिका सगळ्यांनी म्हणचे सती. तर ती सती हाचेर प्रिती करता. तिका एक पंत कळ्ळें भोव गोमटें. आनी थंय ते हिमालय दिसले तिका आनी थंय तो राबता. बा कशी रा, कसलें तागेलें पॉवर कसलें हें. ताका भुल्ली ती. तीन डोळे आसात खंय ताका. तर आपण ताका वश करतली म्हूण. आनी ती हट धरत बसली की आपण ताल्ल्यारीच लग्न करतली म्हूण. कितलें सांगलें हांव बापसून, खास करून बापसून हांगा एक हें येता, कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम, बांधवाहा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जनाः. लग्नान तूं चल्ली तर चल्ल्याक चल्ल कशें आसा तें पळयता. तिका त्या चल्ल्यान स्पार्क दिसलो. चल्ल न्हय तो, आदी अंती नातील हर देव प्रत्यक्ष. हां, पण तागेलो वास खंय आसतालो, स्मशान भुमींतून भुतां खितां सांगत राबतालो. नंदी बैलाचेर बैसून वतालो. असलें सगळें आंगा सगळें भस्म, चिता भस्म लावन घेतिल्ले, कपडे धड ना ती, व्याघ्र चर्म एक घालून खंय देख वतालो त्याचे अवताराचे. तेमी ते अवतारूच म्हणटा ताका. तर ते दक्षा असले प्रपंचांत गुंतिल्ले राय्याक आपण होड राय म्हणलें खंय आशिल्लें. तर तान्ने कल केलें ते मदें मदें तूं क्षत्रिय लोक सुद्दां यज्ञ करताले आनी सगळे देवांक आपोवन तांत आहुती दिवची आनी त्या देवांक तें अन्न मेळटालें. अशी हे अशी तावय तशी रिवाज आशिल्ली. तर सगळे देवांक आपयतली. तरी तान्ने संमती नासतना सुद्दां ती हट धरून बसली म्हणा पडे कशी जावो म्हणून तिका लग्न करून दिल्लें आनी ती वचून कैलासाचेर. ताच सांगा ती पळयल्यार हांगा तान्ने दर पंत करतालो तशीची यज्ञ केलो पयले पंतान आनी ते ईश्वरा आपयले. आमंत्रण दिलेलें त्या वेळार बाकी देवांकय दिलेलें. तर येवन बसल्यार हागले नटने मुरडणे फिनिश जायना. म्हळ्यार तागेले तो राय आनी यज्ञांत यजमान न्हय तो म्हणा पड तशी शोभशी तागेलो ड्रेस कोड आसता तें सगळें जाय सरी. मस्त वेळ जालो. मस्त पण थल्ली तशी जाता. लग्नान ताणी रिसेप्शन रिसेप्शन म्हणून बरं दवरता ती. रात्री 9 घंट जाल तरी होरे थोकली येना ती. तांगेले मेकअप जायना.
प्रेझेंट दिवशी आमकं वचू जायना कडे म्हणटात तुमी पयलीं जेवणी येता इकडे ही व्हडली लायन असं सगळें त्या वेळार तशी चलत आसतलें. तो यजमान येनीची म्हणना पडे सगळें देव हांगा ताटकळत राबल्या ती पयल्या यज्ञ जायनासतना वच्ची कशी त्यावेळें शिव आकल्ले आसतले तो स्वता घालहान तूं रममाण राम नामान तूं राम नाम घेत बसलो आराम पद्मासन घाल न्हू आनी तांतूची ध्यानस्थ जालतो ईश्वर कड्डेर ही स्वारी आयली दक्षा गेली सगळे जाण मान दिवच्याक राय्याक दक्ष महाराज की जय म्हणूक उठान उबरली सगळ्यांनी पांय पडले ताका वंदन केलें. पण हो कशी जावय एक तरी रिलेटीव आनी हेंच करनी तावळी ताक वाटेल ते सौल हो दक्ष हो पळय बैसून राबला जावय मनुष्याम गेलो तान्ने बाकीच्यांगेल व्यवस्था पळोवन सोनू हा एकलोच आरामान बैसून राबला कले लक्ष दिना आपणे आईन सुद्दां ताका कळ्ळी तरी ताका कले दिसली. शेवटी त्या नंदीक कोप आयले पेटाक नंदीने ताका हाल्लोन जागी केलो शंकराक आनी सांग चल आमी हांगा राबची नाका हो देव बरो न्हय बरो न्हय तो तुका उलयता आनी तुका उलयल्यार तुका कलें दिसना तूं स्थितप्रज्ञ म्हाका वायट दिसता चल आमी घार वचा परत आमकां कलें अन्नाक मोतात जाल्यार आमी वचा कांय नाका तांगेले यज्ञ बिज्ञ आनी घेवन वचलो. तो अगदी निर्विकार मनान वचुलो आनी परत ध्यान जावन बसलो ताका कलें दिसनी जाल्यार त्या नंदीक आनी वायट दिशिल्लें कड्डेर कल जालें हान्ने ठरयलें तो अशी वचुलो म्हणना पडे की हाक्का आनी केन्नाय आपोवच ना आपण मुद्दाम मस्त यज्ञ करतलो जाल्यार मगल जावन यांक आपोवच ना आनी चलयेक आपयल्यार जावय सुद्दां येतलो म्हूण चलयेकय आपोवचें ना इतलें प्रिय चली तरी ती आपोवच ना अशें ठरयलें. सगळ्याक दम मान दवरलो कोणें तिका सांगल्यार पळया ती आनी एक व्हडलो यज्ञ केलो. यज्ञान ती दाक्षायणी तिका सांगनी कोणें कडेन तिका उभारतरीची कशी कळ्ळी म्हूण गोत ना तिका कळ्ळें आपणाल कुळारा आपणाल बापसून यज्ञ करूं घेतला व्हड यज्ञ तरी तिका दिसता न्हय कुळार वचका दक्षाक न्हय जाल तरी दक्षा तिजेर पयली प्रीत आशिल्ली तिने हाल्ल्याक लग्न करून घेतलें म्हूण ताका नाराजी नाल्यार मस्त लाडाक वाडयली तिका तर तिका दिसलें कुळारच्या मनशान मेळका नॅचरल न्हय बायलांक दिसता तर तिणें हाका स्वामीक विचारलें स्वामी हांव अशें वचून येवं वे हां नुस्तें थंय वचून मेळून येता कुळारच्यांक तो म्हणाल पळय वचूं नाका मा थंय आतां तूं हांगा आयलें न्हय हें तुगेल घर थंय वचूं नाका पळय पण सांगता तुगेलो अपमान करतलो तो म्हणून ना 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 हांव कल मान अपमान मानना म्हणाल कांय हरकत ना आपणाल आवसूक भयण्यांक मेळटा आनी येता हाका यज्ञाक पांय पडटा कले आहुती घालचेशीर घालता आनी परत येता जाय जाल्यार जेवणा बिवणा सुद्दां राबना आपण येता पळय हो म्हणून तर नंदीक पेटयलें तीच सांगात तर ती आयल्यार तो तरी पळयनाची पण त्या भयण्यो आवसू म्हण तांकां दम मान दवरलेलो कोणें तिका कसलें तिल्या लक्ष दिवचें ना तिका अगदी दुर्लक्षीत वयर न्ही हांवें म्हळें ही पळय आयली अनवॉन्टेड गेस्ट अनइनवायटेड गेस्ट अशी आमंत्रण नासतना आयल्या लाज ना तिका म्हणून तूं आमगेल्या कुटुंबाची लाज घालयली ताल्ल्या लग्न करून घेवन असले हाल्याक देवाल्याक पण मस्त तिका उलयली आनी ताक काय मस्त उलयली ताणें सोडली कल्याक तिका कशी सोडली स्वताक पोसू जायना ताका बायलेक अशी वाटेल तशी उलयली तावळें तिका इतलें वायट दिसलें बायलांक न्ही आपणा गले बामणा गल कोणें कले उनत्व काडल्यार सहन जायना तर तिने योग मायेने तें हें करून घेतलें कले अग्नी निर्माण केलो आनी तांतू ती भस्म जाली गेली ती तिका देह संपून गेलो राख जाली भस्म जाली तें पळोवन नंदी धांवन आयलो धांवन येवन ताणें रोवन सांगलें पळय अशें जाल्लें आय कूड नॉट डू एनीथींग म्हाका कसलें करूं जाय न्ही तिका वांचोवच्याक तरी ताका इतलो कोप आयलो ईश्वराक ताणें एक केस मात्याच काण धाडायलो तांतू हो आयलो वीरभद्र म्हणलो एक देव तागल मानसपुत्र ताका सांगलें वच आत्तांच्यात वचून त्या दक्षा वाटलें तागले हें कलें यज्ञ हें तें सगळें आनी ताका सुद्दां ताका पयलीं संपय तर तो धाण 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 वचून मात्र न्ही ताणें सगळें दक्षाल पयलीं मुंडके उडयले सगळे देव भिवन धांवच्या लागले हांगा थंय हां यज्ञाच विध्वंस केलो
मात नाही सगळ्या काही पण बायलांकले कर नाही कड्डेरी स्वतः आयला शंकर कसले म्हळ्यार बायलेचेर भयंकर प्रीत आशिल्ली ताका अशी कशी जावच्या दिल्लें हां तावळ ती बायल रडली आमगेल कल्ले चल न्ही दक्षागल बायल रडली मस्त आतां तुमी मगल बामणाक हें केलें कसलें करचें आपणें मगल आयकनाशिल्लो तो जाल्यार ताका बुद्धी कमी आतां ताका मात तेंची ना आतां तरी खरें ताका मुणके उडयना पण नुस्तें धड आसा कसलें करचें आमी ताका कशी पूण जिवंत करी तुगल हातांत आसा आनी मुखार आमी तुगल सेवेंत राबता ती म्हाका माफ करी म्हणून माफ करना पूण तो देव न्ही आनी रामा नांव घेतलो तो ताणें रामा नामस्मरण केलें आनी ठरयलें भंय हाका जिवंत करया म्हणून आनी सांगलें वचत रे की खंयचे प्राणी किंवा मनुश्य कोण मेळटा पयले गेल्लेलो मेल्लेलो तागल म्हूण की हाणें हाका लायया ती तो पयलेंचे एक मेळटा एक बोकड मेळ्ळो ते बोकडागल कोण की मारून घालेले तागेले मुख अशें पडलेले शिंग बिंग आशिल्ले तर ते हाण ताका लायलें आनी तो दक्ष जिवंत जालो मात ते कोणागले अजय म्हळ्यार बोकड बोकडाल मात ते म्हळ्यार कितले ते तिनी लोक जाळू शके कोप येता तशी ती त्रिलोकाचे जाळ भस्म करतलो तसलो तो शंकर भयंकर कोप जाल्ले पेटाक अशी ताका कसलें करता म्हणून कळनाशिल्लें हां जाल्यार तावळी ताका राम नाम सुचलें आनी राम नाम घेतशी परत वचूलो शांत जालो आनी तो अशी हाजेर बसलो की सतत राम नाम घेवचे लागलो आनी ताज्यान ताका बरें दिसलें बरें दिसना पळय आमकां बाकीची काणी गोतस की दुसरे जन्मांत तूं तिची सती पार्वती जावन हिमालयाल चल्ली जावन येता आनी तिगलताल्या लग्न जाता तावळी ती तागल शिश्य सुद्दां तावळ ती रामनामाचे सगळें विचारता तशी ते राम हृदय म्हूण आसा राम नाम म्हळ्यार कल्लें कशी तुगेल इतलें तुका शांतता कशी मेळटा रामनामाने तो सगळें समजावन सांग तिका आनी तावळी पार्वती ही विश्वमाता ती अगदी आदराने तागेल राम नाम जप करच्या लागली तिका नाम कोण दिता स्वता तिगेल बामण तिगेल गुरू तो दिता आनी अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितस्येन तस्मै श्री गुरवे नमः तो गुरू म्हूण पांय पडून की आदरान विश्वमात सुद्दां ते नामागले रामा नाम घेता तावळ हे प्राण्या हे मना अरे मनुष्य मना हां म्हणून म्हणा तेची हे नाम घेता हां हें घेयात न्ही हें नाम हेंच तुका घेवचें सांगतस विश्वमात शांत जाली अरे तो कोपील शंकर शांत जालो तर तूं केन्नाय धगधग नासता अशांत मन तुगेलें तें शांत जावचें तुका दिसना वे देवाल नांव घेवंका म्हणून घे बाळा घे म्हूण सांगता कळ्ळें तर अशी हे असले हे मनाचे श्लोक कल खातीर दिल्या ती की मनाक अन्न पुरयतली हे श्लोक आमगेर आतां ती गरज आसा ह्या अन्नाची आमकां गरज आसा राम नाम हें एक अन्न आसा तर हो देव हो अन्नदाता राम नाम तो आमकां दिता आनी तें आमी नुस्तें खावचें गिळचें वरल्यां तें पुणी आमी करया न्हय जय जय रघुवीर समर्थ आतां मंडळी आमी दासबोधाल्याक वळया एक आमी गेले खंता जवळ जवळ 17 शुद्ध ज्ञान निरूपण समास 6 दशक 5 हें चल्लेलें तें आमी पयले ताजे बद्दल उलयले सकी तो ओळ परत वाचचें आनी मुखार सांगतना हांव सांगता तुमकां ताजे बद्दल शुद्ध ज्ञान निरूपण समास 6 श्रीराम ऐक ज्ञानाचे लक्षण
ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान, पहावे आपणासी आपण या नाव ज्ञान. आथेन जे वाचतं असं लास्ट टाइम कल सांगिल्लें त्या केन्नाय न्ही होमवर्क कोर नेमका आमी ताजे हें दिता ती ऑडियो तें की आयकल्यार बरें जातलें. मुख्य देवास जाणावे, सत्य स्वरूप ओळखावे, नित्य अनित्य विचारावे या नाव ज्ञान. जेथे दृश्य प्रकृती सरे, पंचभूतिक ओसरे. पंचभूतिक म्हळ्यार कळ्ळें ही पृथ्वी आप तेज वायू आकाश तशीची सगळेची जे दृश्य असं पंचभूतिक पिंडांतले ब्रह्मांडांतले पुराय तें सगळें ओसरता. समूळ द्वैत निवारे या नाव ज्ञान. ज्ञान कल्ले न्हय हें पयलेच समासांतान सांगिल्लें. हें ज्ञान न्हय तें ज्ञान न्हय म्हणून. नुस्तें सगळें आमी कलकल शिकता ती, परिक्षा दिता ती, पास जाता ती, परमपद श्रेणी मेळयता ती, उत्तम बरें जालें. जाल्यार तें ज्ञान न्हय. आमकां अभिप्रेत अशें ज्ञान तें न्हय अशी समर्थ स्पश्ट आमकां सांगतात. तरी मन बुद्धी अगोचर, मन बुद्धीक अगोचर म्हळ्यार कळनाशिल्लें तें ज्ञान. न चले तर्काचा विचार. आत्मज्ञान म्हळ्यार कल्लें. आत्म कोण पळयला? आत्म म्हळ्यार दिसनाची. जाल्यार तो कितलें काम करता परमेश्वर. हां तर मध्ये एक हार्टाचें ऑपरेशन जालेलें तुमकां काणी सांगिल्ली. तिणें डॉक्टराक विचारलें की तुमी तें तो देव भितर बसला मगले हृदयांत ताका पळयले तो कशी दिसता म्हण. ताणें सांगलें ताजो अनुभव आयला आपणाक आनी ताणें सांगलें तूं बरी जातली. आनी खरें बरी जाली ती. अक्षरशः पल्स सुद्दां लागनाशिल्ली तिगेले. जाल्यार तिगल इतलो विश्वास. मंडळी तुमकां सांगता विश्वासाचेर जग चलता. विश्वासाचेर जग चलता. ताचे खातीर विश्वास म्हळ्यार अशी विश्वास न्हय, दृढ विश्वास, श्रद्धा, निश्ठा ताजेर हें ब्रह्मांड चलता. ना जाल्यार केन्ना की ग्रह गोल कोणाचेर विश्वास ना जाल्यार ते केन्ना की एकमेकां आत दवळून खंय खंय वतशिल्ले. जाल्यार तांतू एक ऋतंभरा प्रज्ञा म्हणटात ताका. कळ्ळें? ऋतंभरा प्रज्ञा म्हळ्यार तांत एक ऑर्डर आसता की अमूक ग्रह अमूक वेळा अमूक कडेन येतलो. तें टायम टेबल तांकां कोण घालून दिलें? तें परमेश्वरान दिलें. तशी मुख्य जेथे दृश्य प्रकृती सरे हें जे जे दिसता तें ओसरता ना जाता. हां आनी द्वैतची ना जाता. मन बुद्धी अगोचर न चले तर्काचा विचार. उल्लेख परे हुनी पर या नाव ज्ञान. जेथे नाही दृश्य भान, जेथे जाणीव हे अज्ञान. म्हाका कळटा. हां म्हाका कळ्ळें, म्हाका दिसलें पुराय तातूंत चैतन्य म्हाका दिसलें जो म्हणटा न्ही ते जाणीव की म्हाका जाणीव जाली हेंच अज्ञान आसता मुळांतू. इत्या म्हळ्यार जे स्वरूप ज्ञान असलें विमळ शुद्ध स्वरूप ज्ञान यासी बोलीजे. जेथ जाणीव हे अज्ञान, जाणीव हें सुद्धा अज्ञान तरी शुद्ध स्वरूप ज्ञान ताकाच आत्मज्ञान म्हणटात. सर्व साक्षी अवस्था तुर्या ज्ञान ऐसे म्हणती तया, परी ते जाणीजे वाया पदार्थ ज्ञान. दृश्य पदार्थ जाणीजे त्यास पदार्थ ज्ञान बोलीजे. शुद्ध स्वरूप जाणीजे या नाव स्वरूप ज्ञान. कितलें सिंपल कोण तांणी सांगलें पळया श्रीराम. दृश्य पदार्थ आमी जर ताजें ज्ञान करून घेतल्यार ताका म्हणटा ती हाका सगळे पदार्थ ज्ञान आसलो. पदार्थ ज्ञान म्हळ्यार कळ्ळें केमिकल्स आनी कळ्ळें फिजिक्स, बायोलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी, सगळे सायन्सा विशय, इतिहासा विशय, भूगोला विशय, एस्ट्रॉनॉमी सगळे विशयांचे ज्ञान पदार्थ ज्ञान. जाल्यार शुद्ध स्वरूप हांव कोण मग शुद्ध खरें स्वरूप कल्लें हें जो जाणता त्या ज्ञानाक जे जाणचें आसत तें आमी कल्ल जाणूक भायर सरल्यान ती हें जाणून घेवच्या भायर सरल्यान ती हाका स्वरुपाचें ज्ञान म्हणटात. तें रूप आनी नामाचें पेल्यान आसता. जेथे सर्वची नाही ठाईचे, तेथे सर्व साक्षत्व खंयचे. म्हणून शुद्ध ज्ञान तुर्येचे मानूची न्हय. गल्पन सांगिल्लें की न्हीद पडची, स्वप्न पळोवचें आनी जागृत अवस्था हे तीन अवस्था मनुश्यागेर आसता. ती खंयचेय गिवन पॉयंट ऑफ टायम
आयदर आमी न्हिदलेली आसता ती नाल्यार सपन पळयत आसता ती नाजाल्यार जाग आसता ती कलेपणी करता आसता ती हां जाल्यार हें सगळें पळयतली दूर राबून पळयतली एक आसता अवस्था ताका तुर्या म्हणटात तीक सगळें सर्व साक्षी ती तीक ह्या बाजूचें दिसता तीक आत्म्याचें ज्ञान आसता आनी हेंवूय आसता हें सगळें पळयत ती पण ती आत्म्यांत एक जालेली आसना कित्या म्हळ्यार ती मेरेर राबून दोन्ही कडेन पळयत आसता ज्ञान म्हणजे अद्वैत तुर्या प्रत्यक्ष द्वैत म्हणून शुद्ध ज्ञान दे सतंत सतंत म्हळ्यार स्वतंत्र शुद्ध ज्ञान हे स्वतंत्र असता ते वेगळेचे असे ऐक शुद्ध ज्ञानाचे लक्षण शुद्ध स्वरूपाची आपण या नाव शुद्ध स्वरूप ज्ञान जाणीजे श्रुती महावाक्य हां तू गेलपंत हेवे सांगले की महावाक्य उपदेश भरा परी त्याचा जप नाही बोलिला तेथीचा तो विचारच केला पाहिजे साधके महावाक्य उपदेश सार परी घेतला पाहिजे विचार त्याच्या जपे अंधकार न पिटे भ्रांतीचा उपदेश सार ताचो विचार करका ताजे अर्थ हें कोणते अर्थाचे चेरी सतत चिंतन मनन निधिध्यास ताजो करका म्हाका जाय आनी गुरुंगेल फाटी लागता गुरुंगल कास सोड नाही तसले वेळार तो गुरु दिता एक तरी विश्वास आनी दुसरें कहलें सान चेरडू जावंक आमी चेरडाक आवस पळयता चेरडाक सगळी जबाबदारी आवसूल्या लागता वय की न्ही हां तावळ ते चेरडू कशें आसता आमकां आत्मज्ञान जाय जाल्यार आमी थेंबूट जावंक म्हणटात तर थेंबूट जावची कशी तरी आमी सान जावचें सान इन वॉट सेन्स सान म्हळ्यार इनसन्स आसता इनसन्स म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल पयर परिज्ञानाश्रम स्वाम्या गेल्यार ते अनुश्रवांत एक काणीशी आयिल्ली अनुभव एकलेन बरयल्लो की ती स्वाम्यांक परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांक मेळूं वचून चेरडा घेवन आनी चप्पल बिप्पल भायर दवरून वचूलेली कडेन मेळ्ळी भायर सरली ते चेडू आनंदान भायर आयले आनी चप्पल घालून घेतली शूज घालून घेतले आनी कडेन तिका लक्ष आयलें ओ अम्मा हांव स्वामी दर्याक बाय म्हणी हांव आत्तां म्हण येता हां तर ती नाड्याल राब राब ते शूज कांड वरी धांवली ती चेडू चली धांवल्यार थंय स्वाम्या लागीं राबिल्ले न्हय तिका गौज घाल की तूं गोत नवे हांगा देव आसा हांगा शूज घालून येवचें ना शूज थंय कांड बरी तावळ त्या चेड्यान म्हणलें थंय कल्याक कांड दवरचें थंय देव नाव हें म्हण तावळ स्वामीजी हांसली खंय आनी तिका म्हणाल खंय पळय हे चेडा मुखान थांब देव उलयता आसा आनी तुका सांगता आसा की देव सर्वत्र आसा भवानी शंकर सगळे कडेन आसा मज्जांत आसा तुज्यांत आसा चप्पल दवरले कडेन आसा चप्पल पांयाक खंयची चप्पल लागता त्या पांयांत आसा सगळ्यांत देव आसा हें तांणी सांगलें तशी ते चेडू म्हळ्यार चेडू आमकां मस्त निराग आसा ते एक एक फटी उलो नाका फटी उलो न्हय म्हूण शिकयलें आवसूं की बापसूं केन्नाय फटी उलो न्हय हं खरेंच उलोवंक म्हूण तर त्या चेरडान इनोसंटली विचारलें फट्टी म्हळ्यार कल पप्पा म्हूण ते चेरडा फट्टी म्हळ्यार कल्लें म्हूण गोतना फट्टी म्हूण कल्लें पूण आसता हें सुद्दां ते चेरडाक गोतना तसले वेळार ते आनी ताका नवीन नवीन शिकची आवड आसता अगदी सांज चेडू न्ही ते दुसऱ्यांनी सांगेल हाजेर वचना तांकां कले कळना तें सांगलें कल्ले हातान दिले ते चेडू कल करता आपण ते तोंडान घालून घेता खंयचे चेडा अभ्यास आसता कल्ले थोडे म्हयने चेडू जाले कले हातान दिले कुळकुळो पयलीं तोंडान घालता कडे अशी वाजोवन पळयता ताजो वास घेता ताजें हें करता आनी ताजो स्पर्श कशें येता ताजो आवाज कशें येता कडे कान उडयता उडय की फुट्टा किंवा कल्ले ताजो आवाज कशें येता म्हळ्यार फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन आनी कड्डे ते खुशीने आनी ते जे फुट्ट न्ही ते परत गोळ करता ते कशी लावच्याक जाता म्हूण पळयता म्हळ्यार हें जे चेरडा गेले शिकची आवड आनी कले सळसळत उत्साह ते चेरडाक तशी साधकान कशी आसता आत्मज्ञान जाय जाल्यार की सळसळत उत्साह आसता आमकां शिकून घेवची आवड आसता एक नमुन्याचे हळुवार मन तरल मन आसता तरल मन म्हळ्यार मोव आसता न्ही खरो मोव तशी
ते म्होवाच हांतून ते मधमाशी गेल पायाच पावल थाय अशी उमटतात तस नमुन्याचे तशी आसता जर सतत ते सगळे आशिल्ले तर मुख्य चारडाले कल्ले आसतात आवसू बद्दलचे अनुसंधान आवसू भायर ते चारडा कल्ले गो तसं कितले आमिष दवरतर दे दॅट चाइल्ड डजंट गो एस्ट्रे ते दुसरी कडे वचूक शकना मनाने कोणे उब्बान व्हेल तर मुसमुसून रडता आवसू दिसना जाल्यार रडता आणि आमा 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 करून कितले होड जात म्हणसरी त्या होड जाल की प्रॉब्लेम सान आसतना तशी न्ही तशी आमगेल आमी सान जावंका सान जावन त्या परमेश्वराचेर इतलो आमगेल विश्वासू श्रद्धा आणि कंप्लीट सरेंडरन्स त्या मुरली वारी लास्ट टायम मुरलीच सांगील न्हय म्हाका लक्षान हांव सांगील की म्हणून जाल्यार ते मुरली कशी ती ताका स्वाधीन जाता तागेल्या तो कृष्ण ते बांबूचे हें काणता तासून तासून कितले दुखले आसतना ती सांगता आपणाक इतले शारिरीक दुख्ख जालें जाल्यार हात कोणागेलो आशिल्लो हां ते करतन करतन मदें तो कृष्ण प्रितीन हात फिरयतालो तशी परमेश्वरू आमगेल गर्वा चिलखत आनी काडूक पळयत न्ही तशी ताण काडता खंयचे गर्वा चिलखत जे आसा तें असाध्य ते साध्य करोनी दावावे मी पण उपटावे मुळातून हां गर्वाचे चिलखत माझ्या अंगी चिकटले अरे ते मी दान दिधले तुला देवा आम्ही म्हणतात आम खरे मुखार वच्चेस मनापासून म्हणून आम्ही देवाक जेन्ना सांगता ती जाल्यार इंद्राक हाणें दान दिलें स्वतागेल कवच कुंडल काण दिली जाल्यार कशी दिली ताणें स्वता ताण दिलें तेका स्किन अशी खिचून बशिल्लें आशिल्लें तें ताण काण दिलें आमकां साध्य स्वे हां आमकां तितलें धैर्य की आमी तितले शूरवीर आसतले तो क्षत्रीय आशिल्लो ताणें केल्लें आतांच्या क्षत्रियान सुद्दां तितलो दम आसना नांवा पुरते क्षत्रीय जाल्यार तितलो दम आसना तो एक विरळा दाता ताणें केलें म्हणून आमकां साध्य ना ते काढून घ्यायचे काम तुलाच दिले देवाकच सांग तूं काण घे तर ताण काडतना ते मुरली कशें तयार केलें तशें आमगेल गर्व काडच्याक कल जाता कितले फंत आमगेल अपमान जाता कितले फंत लोक आमकां वायट वागयता ती हें करता ती हां झाले माझे मन रक्तबंबाळ जाता मन ठसठसता भयंकर दुखी जाता भयंकर हर्ट जाता ती भितरल्याने तसले वेळार कल जाता ते झाले माझे मन रक्तबंबाळ की याची काही क्षिती नको मला कल्ल्याक तरी हांव सान चेरडा हां सान चेरड तुगल न्ही मी तो नवजात अर्भक तुझेची फक्त माऊलीचा स्पर्श जाणे तू ताण काडी आणि कड्डेर मायेचिके हात फिराय रे म्हजे मगल मनाचे म्हळ्यार ते पूर्ववत जाता हो मगल ही मगल श्रद्धा आणि हांव त्या गुरूंक हांव स्वताक समर्पण करता म्हळ्यार गर्वा सकट समर्पण करता त्या तूंच काण घे तूंच तुगल करून घे म्हाका कल्ले कळना चेरडू आवसुगल कले करू वतवे करना फक्त कल करता दूध आवस दिता जाल्यार ते प्रितीन फाटी खरपिता हो बायलांक अभ्यास आसता ते चेडू सज्जन कोमल हात अशी दूध पिता न्ही फाटी मागशे हात घेवन अशी अशी करपिता तो स्पर्श जो असो किंवा तोंडाचेर अशी अशी करता इतले खुशी जाता त्या आवसूक तशी आमी त्या देवागेल स्मरण केलें तागेल अनुसंधानांत आम्हा आसनवे तूं हांव सगळें करता हां पूण उत्साहाने सळसळटी उत्साहाने आमी साधन करुया अशीच कर कामण करचें कल्लेपणी आमी सांगतात म्हूण करचें आतां आनंद यात्रा ग्रूप जॉयन केला न्ही गो हे आनी एडिशनल सुद्दां हांव घेतिल्लें अशी म्हूण करची न्ही वेळ काडच्याक करची न्ही टायमपास करच्याक करची न्ही तरी वेळ काण घेवन करका वेळ राखून घेवन करका हाजे खातीर खास वेळ काडका इथे म्हळ्यार तें आमगेल स्वतागेल बरेपणा खातीर तर अशी हें सान चेरडू जावंका ता वळखल जाता की सान चेरडू जाल की तागेल आनंद यात्रा कशी जाल्लेली हाजेक प्रवास वर्णन मध्ये हांव घाल्लेलें थोडे नवीन मनशांक गोत ना इतकी आनी बाकीच मेंबर सांगसून परत आयकल तितलें बरें आतां हाक वता ती लोक वारीक वता ती आतां वचूं जायना म्हणून तर आतां तेवें तांणी सांगल्या
की 10-10 किलोमीटर नित्य चमकूनची वारी कराती देवा नाव घेतच अशी म्हळ्यार ते एक 6 म्हयने तरी कराती म्हळ्यार तें तुमगेलें वारी केल्यार जातलें आनी त्या वेळार पथ्य सांबाळचें कोणाकय दुखोवचें ना म्हळ्यार ही एक आनंद यात्राच जाता जाल्यार केन्ना खरेंच जाता की तसल्या वेळार वारकऱ्याल मनोगत एकल्यान विचारलें तर तो म्हणटा गांवढळ हाजे वर सान चेंदुशें आशिल्लें तें म्हळ्यार तो भोळसट एकलो पाप वारकरी न्ही अगदी गांवचे लोक तांकां गांवढळ म्हणटा ती जाल्यार तांकां तशें ज्ञान तांच्यान तशें ज्ञान आमच्यान तसं ना तर ताका विचारलें तूं कशी पावल गे तूं सावळं परब्रह्म जेव्हा बोटाला धरून धरून चालवतं तेव्हा कुठं वारकरी वाहत वाहत इट्टलाला भेटायला जातं पायाखाली वाळवंट अनवानी पाय अरे अनवानी काहून देवा हायत की रे माझ्या पायात पायतन तुझ्या प्रीतीचं माय हां तुगल प्रीतीचे विठ्ठलागल प्रीतीचे पायतण मगल पायंत असं ती आता पंढरीला कधी पोचन की नाही आता काळजी कशा पायी देवा समधी पंढरीच तुझ्या संग मला भेटायला आली आहे नव का तशी आमच्या साधकांगल मनोगत कशी एक साधा मनुष्य आनंद यात्रेक भायर सरला पोटली घेऊन हां कसली पोटली मनाची पोटली घेऊन भायर सरला खंयच्याय एखान तसो बद्ध सो मुमुक्ष सो बद्ध ना तो बद्ध असल्यार तो भायर सरना तर मुमुक्षू ताक साधक जावची उत्सुक तसं साधकाक आणि शिष्य जावची उत्सुक तसं आणि शेवटी भायर सरल्यान खंय आनंद यात्रेक तशी आमगेल ही आनंद यात्रा कशी जाता आम्ही भळो भाव धरल्यार कशी जाता ते मनोगत आम्ही आत्मसात करूया तांचे खातीर हें परत वाचून दाखयता साधकाचं मनोगत जसा हा वारकरी तसा मी एक साधक दोघं बी प्रवासी साधक पूर्णत्वाला जायचंय म्हणून मनाची पोटली घेऊन निघाले अरे पूर्णत्व म्हणजे काय नाही माहीत कसं जायचं नाही ठावं मग एकला जीव निघाला तरी कसा रे प्रवासाला एकला काय म्हणून देवा माझं गुरुजी म्हणाले चल आणि मी निघालो हे हान तुकल दिसून येता विश्वास गुरुजी म्हणाले चल आता चल हा जर तुकल जाता तू वच म्हणणी आनंद यात्रेला जा म्हणणी चल चल म्हणा कल्लें हांवें तूच सांगात येता मत सांगात यो मगल बोट धरून यो आपण तूच सांगात येता हाच जाता अर्थ ताणें घेतलो हां आणि सावल्या परब्रह्मानं वारकऱ्याला बोटाला धरून धरून पंढरी पातूर नेलं ना चालवीत तसंच माझे गुरुजी मला बोटाला धरून धरून त्यांनीच चालवलं तेव्हा कुठं वाहत वाहत आम्ही बी आता आनंदाच्या वाटेला लागलो मंडळी आज आमगेल 41 सेशन असं 41 आनंद यात्रे मार्गाक आमी लागले नवे आनंद जातच नवे ते कोण दिता आमकां आनंद तर ते गुरुंगेल बोट आमी धरल्या म्हळ खातीर वाहत वाहत व्हांवत न्हय इंता न्हू तशें आमी त्या सागराक मेळूक वतच होती त्यांनी तेच चालवताय आम्ही बी आता आनंदाच्या वाटेला लागलो पण वारकऱ्याची माझी कशी तुलना कर दोर वारकरी कसा कष्टाळू भक्त विठ्ठलाची भक्ती करणारा नुसती भक्ती त्याच्या अंगात मुरलेली उलटा मी अत्यंत झोपाळू आळशी गुरुजी माझ्यासाठी एवढं करतात तरी मला त्यांच्यावर साधं प्रीत करणं पण जमना बघा नाम सुद्धा घेणा देव मज खातीर इतलं करता समर्थ हें कोण सांगता ती कळकळीन सांगता ती नाम घे ती साधन करा ती आमगेल स्वामीजी सांगता ती नित्य साधन करा ती नाम घे ती सूक्ष्मात वचा ती पण त्या स्वाम्यांचेरी त्या हांचेर खरी प्रीती करची सुद्धा आमकां जमना पर गुरुजींनी मला झोपलेल्याला हे नीद आम्ही स्लंबरांत असती निद्दलेलं असती तसल्याक उठ जाग मुसाफिर घोर भई हाँ तुक नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा हाँ? ये प्रीत करन की रीत नहीं प्रभु जागत है तू सोबत है उठा उठा गुरुजींनी मला झोपलेल्याला डिवचून उठवलं कानाला धरून तेही आणि म्हणालं अरे चल माझ्या संग आनंदाच्या यात्रेला धरलं माझं बोट लागले की वो चालायला त्यांचा परिस्पर्श झाल्याबरोबर नुसती ईज सळसळली बघा तना मनातून झोप माझी पार उडाली आत्ता गुरुजींचं बोट धरून चालता चालता हा येरा गबाला साधक म्हणजे मी वाहत वाहत उशिरा का होईना पण लागला किंवा आता आनंदाच्या यात्रेला वाटेला
पर आनंदाच्या वाटेवर पण खड्डेच फार. आम्ही सूर तरी केल्ले जाल्यार प्रत्येक पंथा ते सेशन येत म्हणारी सम जातल की ना, वेळेर जातल की ना. हां, एक नमुन्याचे हुस्को कले म्हळ्यार खंयची आमगेलो विश्वास कमी पडटा. तावळे परत साधन करचें, परत नाम घेवचें. सद्गुरू तुमी आसत न्हय, ते बोट आस की ना अनुसंधान सादचें. वय 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 आसत. आम आस की ना म्हणून जर चेडवो पळयतात न्ही, ती किचनांत आसली अशी निरखून पळयतात. हां आम्मा म्हळ्यार की आम्मा हां म्हणटात. हां म्हळ्यार की हां आस न्हय, तशी तशी ते सद्गुरूंक आपोवचें. वय आसत. तर आनंदाच्या वाटेवर पण खड्डेच फार. खड्डा पुढं आला की पोटात भीतीनं खड्डा पडायचा. गुरुजी खड्डा. तेव्हा गुरुजींचा आतून आवाज आला, अरे भितोस काय, मी हाय ना धरलेलं. माझं बोट धर नि मार उडी. हाय काय न नाय काय. गुरुजींच्या एका बोटात एवढी ताकद, ती अख्खीच्या अख्खी माझ्या मनाला मिळाली. धरलं बोट आणि मारली उडी. पोचलो की थेट खड्ड्याच्या पल्ल्याड. थंय एक साधं कागल नाही, गुरुजी इतले बट्ट असंख्य, प्रत्येकागल बोट तांगल बट्ट मनाक चिकटच्या शकता. आमगल मनाक स्वतंत्र प्रत्येक आमगेल गुरु प्रत्येका सांगात येतात. हां, तशी गुरु माझा लेकुरवाळा, संगे सत शिष्यांचा मेळा. गुरु माझा लेकुरवाळा. तशी आम्ही तागल लेकर सगळ्यांक घेऊन तो भायर सरला आनंद यात्रेक. असे छोटे मोठे खड्डे पार करीत गुरुजी बरोबर रमत गमत मजेत आनंदाच्या वाटेवर चाललो होतो मी. आयुष्याची सांज होत आली. आमगेला तशी जाल्या. माझे पाय बी थकले, पण मनाची धडाडी मात्र दांडगी. गुरुजींनी एकाच बोटानं पण घट्ट पकडलं होतं ना मले. तेवढ्यात कसचं काय मी फाटक्यात पाय. अहो भला मोठा सागरच आला की पुढ्यात. ब्रह्मांड आठवलं. गुरुजी म्हणले, अरे घाबरतोस काय, हा तर महासागर आहे, आपल्याला हाच तरून जायचंय. अहो गुरुजी, पण मला पोहता येत नाही ना, त्याचं काय. माझी भीती. गुरुजी म्हणले, अरे नाही येत पोहता तर बस ना माझ्या पाठंगळी, मी बघ कसा पोहतो. बघत बघत शिक बरं का. मला घेतलं पाठुंगळीला आणि गुरुजींची स्वारी निघाली की हाताची वल्ली मारत सागरातून मला घेऊन मी त्यांच्या पाठीवर. चुबुक 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 चुबुक. पाण्याच्या मायेच्या लाटांचा सुंदर आवाज. मायासागराचं ते नित नवीन सुंदर रूप. सगळे गोत्यात आणणारे नातेवाईक, मित्र, शत्रू, भीती, घरदार, यश अपयश, नाव पैका, मान अपमान, अगदी समद समद मागं पडलं बघा. खाली होता आता अथांग मायासागर आणि वरती आभाल, दोघं बी निलाईत नटलेली. अचानक ध्यानात आलं की आता तर मी स्वतःच मायासागरात पोहतोय नव का, ते पण न बुडता. पर गुरुजींचं बोट मात्र माझ्या बोटाला घट्ट चिकटलेलं, म्हणजे माझ्या मनाला घट्ट चिकटलेलं. गुरुजी, काय मस्त मज्जा येते हो. आनंद आनंद मी म्हणतोय, आणि केवळ आनंद. मायासागर ना हा तर आनंदानं खच्चून भरलाय की हो. इथे मी म्हणलं. गुरुजी म्हणले, अरे पण मायासागर हाय कुठं आता, आपण तर पोचलो की र लेका. ती बघ आनंदाची निळाई. जा बाळा जा, त्यात एक हो. गुरुजी मला हळूहळू त्या निळाईपर्यंत घेऊन गेले. ते हळुवारपणे बोट सोडवून घेत होते. तेव्हा मी वरडलो, गुरुजी बोट नका सोडू हो, बोट नका सोडू, मला भीती वाटते. तर ते म्हणतात, अरे माझ्या एका बोटात एवढी जादू अनुभवलीस तू, ही पुढली निळाई तर अख्खा मी आहे र. माझंच तत्व, गुरुतत्व तुला माझ्यात एक करून घ्यायला आतुर. तू जिथं कुठं असशील, माझं जादूचं बोट सदैव तुझ्या मनाला चिकटलेलंच असेल, हा माझा आशीर्वाद. आणि तुम्ही वो मी. गुरुजी म्हणतात, अरे येड्या, मी परत चाललो तुझ्यासारख्या असंख्य बाबड्या लेकरांना इथं घेऊन यायला. इथंच बसून कसं चालेल बरं, मला गेलंच पाहिजे. शुभास्ते पंथानं. आणि निळाईत शिरता शिरता मी निळाईत शिरत होतो, एक होत होतो त्या निळाईत. आणि गुरुजींना पुन्हा एकवार मागं वळून पाहिलं मी. खरंच देवा, कशी काय कृपा केली तो या येड्या जीवावर. कसं फेडू तुमचं पान. जय जय रघुवीर समर्थ. अशी ही काणी म्हळ्यार काणी म्हणयेलं जाल्यार हो अनुभव आमकां जावं का. ताजे खातीर आमी तो भोळ बाबडो
साधन चेरडावार आशिल्ले साधक जावंका तावळी गुरुंगल बोट आमगेल मनाक सतत खिचून दवरका ताची ओढ जावंका ताचे अनुसंधान जावंका. आतां मुखाल पळया त्या नित्या निकल्सान्या महावाक्य उपदेश सार त्याचा घेतला पाहिजे विचार त्याच्या जपे अंधकार न पिटे भ्रांतीचा. महावाक्याचा अर्थ घेता आपण वस्तूची तत्वता त्याचा जप करिता वृथा सीणची होय. महावाक्याचे विवरण हे मुख्य ज्ञानाचे लक्षण. शुद्ध लक्षांश आपण वस्तूचा आहे. वाच्यांश आणि लक्षांश म्हण असता. कळलं नाही खंयचे एक सांगल्या री लक्षांश विंगड आमगेल खंय ध्येय तें विंगड आणि वाच्यांश म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ जाल्यार ताचे भितरलो अर्थ जो आसा आमी खंयची पळोवंक ते तीच वस्तू पळोवंक आमी. आपला आपणासी लाभ हे ज्ञान परम दुर्लभ जे आदि अंती स्वयंभ स्वरूपची सोय. जेथून हे सर्वही प्रगटे आणि सकळही जेथे आटे ते ज्ञान जालिया फिटे भ्रांती बंधनाचे. आत्मते आणि मतांतरे जेथे होती निर्विकारे अति सूक्ष्म विचारे पाहता ऐक्य आम्ही आनंद उपभोगत असती. त्या भोळसटाचा तो निळाईन पावलो तो एक रूप जालो इतले आनंदांत तो की ताका आनी कल्ले नाका. तर हांगा लोक वाद घालतात हेंच आत्मज्ञान हें अशेंच का तशेंच का महावाक्य हें तें तरी ताका कांय ना ताका कल्ले तें गोतना तो त्या भानगडीन पडनी. सरळ गुरूंचेर विश्वास दवरलो कल्ले सांगले ते निळाईत वच म्हण की वचुलो. तशी आमी जावंका. हांगा म्हाका उडा जाता आमगेली 3 चेडवां तरी सान शेंडे फळमगल चल्लो आणि 2 चली आशिल्ल्यो म्हळ्यार अजुनूय आसा ती 3 चेडवां. त्या 2 चलयो मगल्यो बाजू बाजू एक बाजू एकली आनी एक बाजू एकली कोण अशी पटोळ घेवन जाताली आम जावंका म्हण. तर तो सान आसा न्ही तो केन्नाय तांचो वाद घालनाशिल्लो मतांतर नाची. ताका न्हीद आयली की तो येतालो आनी मगल पांयार येवन जातालो. तशी म्हळ्यार आपणालीच आम्मा तांतू वाद घालचेच प्रश्न ना मगली म्हळ की कोणाल्या की तशी मतांतर जाल्यार आमी निर्विकार अति सूक्ष्म विचारे पाहता ऐक्य जे या चराचराचे मूळ शुद्ध स्वरूप निर्मळ या नाव ज्ञान केवळ वेदांत मते शोधिता आपले मूळ स्थान सहजची उडे अज्ञान. शोधित या नाव म्हणजे ब्रह्मज्ञान मोक्षदायक. आपण आसी ओळखो जाता अंगी बाणे सर्वज्ञता तेणे एकदेशी वार्ता निशेष उडे. म्हळ्यार आमी तेंची जायना पडे जे इतले व्यापक आसा दुसरे कडेन नाची. तांत आमी एक जाली थेंबुटा सागरी बुडाला बुडता सागराची जाला. सागर जाल की ताका कल्ल येता सगळे सागरागल गुणधर्म ताका मेळटात कल्ले भरना एक तरी व्यापकता तांतू एक जालतो ते सागरागल सगळे गुणधर्म म्हळ्यार कल्ले तो स्थितप्रज्ञ आसा ताका न्हंय एक आयिल्ल्यार तशी उवार येना केन्ना पूण हल्ली जे सुनामी आनी म्हणटात न्ही ते आमीचे निसर्गांत हस्तक्षेप करतात आनी तेमीच असलें सगळें जाता. मस्त समुद्र थंय बुजोवन ताजेर बिल्डींग बांदल्या ती तावळे ते उदक दुसरे बाजू भायर पडटलेंची न्ही. असले नमुन्याचे आमी निसर्गांत हस्तक्षेप करता ती म्हणून आमकां त्रास जाता. नाल्यार निसर्ग केन्नाय समुद्र तरी केन्नाय ना तो रत्ना करू भितर सगळीं रत्न ती सगळीं रत्न आमगेल मनाक आमकां ताजें फील येता आमकां तें सगळें मेळटा माग्ग नासतना मेळटा कसलें आमी मागता म्हणना. तशी मी कोण ऐसा हेत धरून पाहता देहातीत. म्हाका देह आमी म्हणटा देहबुद्धी आनी आत्मबुद्धी हे सगळे वादान पडचेच ना. मोरचे पयलेंची देह सोडचे पयलेंच आमकां अनुभव येता की देह म्हळ्यार हांव न्हय. आनी ते अशी म्हळ्यार आमकां कल म्हणटा ती ते शाब्दीक मस्त कळलेले देह म्हळ्यार हांव न्हय मगल देहू मगल मन मगल शरीर मगल मन हें आनी मगल हातू मगल पायू मगल पाय म्हळ्यार हांव न्हय मगल देह म्हळ्यार हांव न्हय मगल मन म्हळ्यार हांव न्हय मगल बुद्धी म्हळ्यार हांव न्हय मगल मेंदू म्हळ्यार हांव न्हय. हें सगळें शाब्दीक कळलेलें जाल्यार तरी मागीर हांव कोण. हांगा एक ते शिराले मठांत तूं चातुर्मा हाजे वेळार रथोत्सवा वेळार आनी एक देवाक एक रात्री भायर वची
प्रोग्राम दोन तो प्रोग्राम पळयता बसता खंय आनी ती पार्वती भितर तर त्या भवानी शंकराक फालपाल जायना पण तो भितर घराच उडा जात ताका आयल्यार ती बागल बंद ताका की म्हणटात वक्कूळ आनी हें तर भितरले न्हय कस्टम शूली ती बागेल उघडना ती ताका विचारता तूं कोण म्हूण अहम शूली हां कस्टम शूली कस्टम म्हळ्यार की हांव शूली तरी मृगय भिषजम शूली म्हळ्यार ती मुद्दाम ते केल्ल्या एक संस्कृतांतूं एक एक शब्दाचे दोनी तिनी अर्थ असतात शूली म्हळ्यार पोटा दुखसुलें जाता पोट शूळ तशी तूं पोट शूळ आसलें तर मृगय भिषजन वच वैद्यालयात वचून वखद घेवन यो वखद घे म्हळ्यार राबतलें कस्टम शूली मृगय भिषजम हां कले तरी आपण केकाम एकाम करू म्हणटा तरी आपण मोरू म्हणटा मोर जाल्यार तूं केकाम एकाम करी म्हळ्यार कळ्ळें तरी हां कस्टम शूली मृगय भिषजम नीलकंठम हय आपण नीलकंठ म्हळ्यार मोर ह्या अर्थान ती मोर ह्या अर्थान घेता ताका नीलकंठ म्हूण तो म्हणटात म्हळ्यार ताका सांगचें की आपण ईश्वर उचायला तुका बामूण आयला बागेल उगड गो दणून गेला रात्रभर भायर आस ती मनांतल्या मनान म्हणटा म्हळ्यार तांगल संवसारूय आमगलवारीच चलता रात्रभर खंय हेकुंच्या वचूलेलो म्हूण आतां हांव काडना ती परीश घेता हां नीलकंठम प्रिय अहम म्हळ्यार हांव मोरू तरी केकाम एकाम करू मोराल आवाज काड पळया म्हूण स्थाणूर मुग्धे स्थाणू म्हळ्यार हांव ताका दुसरो अर्थ कळ्ळो जाता हांव अचल स्थाणू अचल अमल असलो ईश्वर तुगलो तर ती स्थाणू म्हळ्यार खांब हां तर ती म्हणटा खांब उलयत कशाजी त्यानीत मगल तुजेर विश्वास ना तर शेवटी तो ती शरण वता हांव तुगल बाम म्हणून म्हजे खातीर बागेल उगडी मगल चुकलें हांव रात्रभर भायर राबलो म्हणून पांय पडटा अशी शेवटी बायलेक पांय पडचे दिवस येतात बामणाचेर केन्ना ना केन्ना पूण जोक सपाट जाल्यार हें अशी जें आसता न्ही तर हें जें आमकां विंगविंगड हाजे शाब्दीक मस्तगत आसता जाल्यार जेन्ना एक्चुली देहातीत म्हळ्यार कल्लें अवस्था हें आत्मज्ञान जाता न्ही तें सद्गुरू करून दितात आनी तावळी स्वरूप म्हळ्यार कल्लें हां आमी देह न्हय मैं मन तेवय न्हय तूं सुभाष रे न्हय अरे कोण रे हांव तूं अनिल रे न्हय मागीर कोण रे तूं हांव म्हळ्यार हांव म्हणटा जाल्यार कोण म्हणून गोतना तशी आमगेल अवस्था जाल्लेली आसता जाल्यार एक फंत हें कळटा हांव कोण हांव हें न्हय कल्ल्या म्हळ्यार हांव तोच जाता हांव कोण आसा न्ही तो फक्त वरता दुसरे कले वरनाची देह बिह सगळें नाची जाता ती दोळ्या मुखारच्यान आनी प्रत्यक्ष त्या निळाईंत आमी घुसलेले आसता त्या गुरुतत्वांतून आनी ताजें स्वरूप आमकां कळटा हां तरी अशी कोणागल जाल्लें ताजें समर्थ वर्णन करता ती असो पूर्वी थोर थोर जेणे ज्ञाने पैल पार पावले ते साचार ऐका आता व्यास वशिष्ठ महामुनी शुक नारद समाधानी जनकाधिक महाज्ञानी येणेची ज्ञानी आत्मज्ञान जाल्ले मिती महाज्ञानी म्हणतात तांकां वामदेवाधिक योगेश्वर वाल्मीक अत्री ऋषेश्वर शौनकादि अध्यात्म सार वेदांत मते अध्यात्माचे सार हे आत्मज्ञान सनकाधिक मुख्य करुणी आदिनाथ हा मीनाक्षनाथ गोरक्ष मुनी आणिक बोलता वचनी अगाध असती मस्त लोक असती सिद्ध मुनी महानुभाव सकळांचा जो अंतर्भाव जेणे सुखे महादेव डुल्लत सदा हे असले महानुभावांक कळल्यारी ते महादेवाक सेव करूक थंय येता आनी ते सुखाने महादेव आनंदान डोलता खंय म्हळ्यार ते आत्मज्ञानी लोकांक पळोवन कितले तांगेले वैभव म्हूण जे श्रीराम जे वेदशास्त्रांचे सार सिद्धांत धादांत विचार म्हळ्यार कले सिद्धांत तशी शास्त्रांचे सार सिद्धांत म्हळ्यार गुरूंनी सांगिल्ले विचार हां आनी धादांत विचार धादांत म्हळ्यार आत्मप्रचिती शास्त्र प्रचिती गुरु प्रचिती आणि आत्मप्रचिती त्याची प्राप्ती भाग्यानुसार भाविकास होय साधू संत आणि सज्जन भूत भविष्य वर्तमान सर्वत्रांचे गुह्य ज्ञान ते सांगिजेल आता श्रीराम
तीर्थे व्रते तपे दाने जे न जोडे धूम्रपाने पंचाग्नी गोरांजने जे प्राप्त नवे आता हें कल्ल केल्यार मेळना न अयम आत्मा प्रयत्नेन लभ्यते न अयम आत्मा कले बहुश्रुतेन लभ्यते न तरी कल्याण मेळटा तरी फक्त विश्वासाने आणि गुरुसेवनान मेळटा गुरुंगल सेवा करून पादसेवन भक्ती ताज्यान मेळटा हां सकळ साधनाचे फळ ज्ञानाची सीगची केवळ ज्ञाना शिखर म्हळ्यार आत्मज्ञान झेणे संशयाचे मूळ निशेष तुटे चार आंधळे ते हत्तीक चार आंधळे अशी एक एक तांक खंयच पार्ट मेळट पळय ताका आपूण पळयतालो तो एक अगदी उंच शिलखय तो अशी थपथपून ताका दिसलें व्हड कलकी आसा म्हण हत्ती कितलो व्हड आसा एकल्यान बाल पकडलें ताका दिसलें अयो हें बाल म्हळ्यार रज्जूसो आसा म्हण दोरीशी दोरखंड राजू तशी नांक पळयलें तशें नांकाचे आनी कले सर्पुसो आसा म्हण अस नमन्याचे पांय मात्र एकल्यान धरले ते पांय म्हळ्यार खांब हें कलें ना नुस्तें खांबस आनी तांच्यान मतमतांतरे जाल्यार शंकराचार्या पेक्षा सनंदन हे सगळे चार तांणी श्री दक्षिणामुर्तींगेर प्रार्थना केली की आमकां अशी कुरड्या वारी जावची ना आमकां प्रत्यक्ष ज्ञान जाय देवा त्यांनी ती तूं अवतार घे आनी आमगेल मुखार प्रत्यक्ष जा आनी आमकां तें ज्ञान कोण दी तावळ दक्षिणामुर्ती प्रत्यक्ष प्रगट जाली आनी गुरु युवा शिष्या हा वृद्धा त्या वृद्धांक तांणी ज्ञान दिलें आत्मज्ञान दिलें ताजे नंतर शंकराचार्य आयले कितलीं वर्सां नंतर तरी तावळे द्वैत माजलेले मतमतांतर सगळे जाण वाद घालताले वाद घालच्यान प्रख्यात सगळे कुरडे एक कुरडो अशी म्हणटा दुसरो कुरडो तशी म्हणटा कोणाकय कले गोतना तस वेळार अद्वैत मत आत्मज्ञान शिकोवच खातीर आयले जाल्यार हांग कल आशिल्ले पयले केसान तूं सनकानंद ते सगळे जमलेले 4 जाण वृद्ध तांकां कळकळ आशिल्ली तांणी प्रार्थना केली हांग तशें न्ही हे वादांत इतलें गुंतल्या ती प्रार्थना कोणें करना ती पण धर्माची वाट लागल्या आणि तेमी ती मस्त सामान्य जनतेक मस्त अज्ञानान तूं त्रास जातस म्हळ खातीर ते आयल्यार तांगेल आयकत कोण तेमी ती तांकां सुद्दां वादान सामील जावच्या लागले आनी वाद घालून तांणी तांकां हरयले हरोवन तांणी हें केलें कड्डेरी हरले म्हणना पडे तांणी अट घालेली हरले म्हणना पडे वादान तूं जे शिष्य हे आशिल्ले तांणी आमगेले अद्वैत हांतू शंकराचार्यांगे शिष्य जावंका आनी हार पत्करका हें तरी मंडन मिश्र सगळ्यांत व्हड जैन धर्माचो नंतर अशी कितलीं जाण आशिल्ले तर त्या सगळ्यांनी वाद घालून तांत हरलो वाद घालून हर ना पडे तांकां अशी हांक गर्व जायनी म्हळ्यार ते हरोवच्या येनाशिल्ले तरी सगळ्यांक कळ्ळें मागीर तांकां गोत्त आशिल्लें हांगेल पात्रत कितलें हांकां जर आत्मज्ञान कोण दिल्लें तरी ते मुखार अद्वैत पंथ चलयतले बाकीच्यांक आत्मज्ञान कोण दितले ही गुरुंगल कणव तांकां तांणी तुच्छ करनी पळय हांव कशें जिंकलो तुमी कशें हांव हरयलें हो गर्व शंकराचार्यांगेल्या आद्य शंकराचार्यान मनाक केन्ना विचार सुद्दां येयली उलट तांणी तांकां आपलें म्हळें तांकां शिष्यत्व पत्करलें तांगेले गुरू जाले आनी तांकां आत्मज्ञान कोण प्रत्यक्ष अनुभव करून दिलो आनी त्या अनुभवा जोराचेर तांणी सगळे ध्यान श्लोक आनी बरयले भोगमते आनी तांकां कळका म्हूण शंकराचार्यांनी दक्षिणामुर्ती गेलेंची स्तोत्र बरयले दक्षिणामुर्ती म्हळ्यार कसलें तांणी कशें ज्ञान दिलें तें आनी तें सगळें प्रतिपादन करून ज्ञानाक दियाती म्हूण तांकां 4 बाजू 4 मठ उत्पन्न करून तांणी तांकां एक हाजेर पेटयले तातूंत एक आमगे चित्रापूर सारस्वत समाजांतले एक आशिल्ले हस्तामलक शिराले गांवचेची तांगेलें मंदीर अजुनी थंय आसता आनी थंय आयिल्ले तावळी तो मूर्ख चल्लो म्हूण कोणें तो सम उलयना करना ताका कसलें बरप लागना म्हूण ताका काण घालून हें केलें निवासून उडयल्लो म्हूण तसले वेळार थंय शंकराचार्य आयिल्ले तावळी बाकीच्यांनी कलकल वाद घाले
तर हो गप्प बशिलो. तरी तांणी ताका विचारलें, तूं कल्ल्या बाळा कसलें उरलंय ना हां तुगेल कल्ल मत आसा गेलें. तर मागीच म्हळ्यार या ताका कले कळना, ताका कल विचारतात ना पण तो उलय मा. तर ताणें सांगलें हांव कल्ल्या उलोवं. हें जें आत्मतत्व आसा तें म्हाका हात तारी आवळ धरतात न्ही तशी तें म्हाका प्रत्यक्ष जाणयता आसा. हांव ताजो अनुभव घेता आसा. तेमी कोणें कितले वाद घाले, कोणें म्हाका मूर्ख म्हणलें तरी म्हज्यान कसलो फरक पडना. तावळी समर्थ हांणी शंकराचार्यांनी ताका आपणाक शिश्यत्व हें दिलें, शिश्य करून घेतलो आनी तागेलें नांव दवरलें हस्तामलक म्हळ्यार हात तार धरलेलो आवाळो म्हण. आनी तो हस्तामलक तांगेलो अगदी प्रिय शिश्य आशिल्लो आनी ताका सगळें बुदवंतपण आयलें, ताका सगळें शिकयलें आनी एक मठाधिपती केलो. आनी थंय थान आमगेलें शंकराचार्यांगेलें हें जें ज्ञान अद्वैत परंपरा आमगेले परंपरेंत जशी गंगा नदी गेलें हें आसता तशी गंगा यमुना संगम जाता तशी तो संगम जावन आमगेल्या स्वाम्यांगेल्या गुरू परंपरेंत तें सामील जालें. तशें ताजे बद्दल आमकां अभिमान आसता. जय जय रघुवीर समर्थ. आनी आमगेल्या स्वाम्यांगेले सुद्दां गुरू परंपरे बद्दल आमकां प्रीत आसता. तरी आतां मुखारी हें इतलें जालें जे साधू संत आणि सज्जन भूत भविष्य वर्तमान सर्वत्रांचे गुह्य ज्ञान ते सांगिजेला आता. तीर्थे व्रते तपे दाने जे न जोडे धूम्रपाने, पंचाग्नी गोरांजने जे प्राप्त नव्हे, सकळ साधनाचे फळ ज्ञानाची सीगची केवळ, जेणे संशयाचे मूळची निशेष तुटे. श्रीराम. 56 भाषा तितुके ग्रंथ आदि करून वेदांत या इतुकियांचा गहनार्थ एकच आहे की आत्मज्ञान. जे नेणवे पुराणां दिसना, जेथे सिणल्या वेदवाणी थकली नेती हें नाही तें नाही कोण थकली कल्लेच म्हण गोतना वेदांक सुद्दां. तेची आता येची क्षणी मी बोधीन गुरुकृपे. समर्थ शिष्याक सांगता ती ते आम्ही घेऊन का जरूर. तेची आता येची क्षणी बोधीन गुरुकृपे. पाहिले नसता संस्कृती. हांव संस्कृत शिकनी क्लासा वचून परीक्षा दिनी ती रीग नाही महाराष्ट्र ग्रंथी म्हाका कोणें शिकयतलो नाशिल्लो आनी म्हाका सदेह गुरू सुद्दां ना. श्रीरामूच मगल गुरू. जाल्यार तो खंय बसला? हृदयी वसल्या कृपामूर्ती सद्गुरू स्वामी. आता नलगे संस्कृत अथवा ग्रंथ प्राकृत म्हळ्यार कले वर्नॅक्युलर लँग्वेजेस. माझा स्वामी कृपे सहित हृदयी वसे माझ्या श्रीराम. न करिता वेदाभ्यास अथवा श्रवण सायास प्रयत्ने विण सौरस सद्गुरु कृपा. सौरस म्हळ्यार औरस पुत्रस न्ही आनी सौरस म्हळ्यार रसता आयिल्लो रसपूर्ण अशी सद्गुरू कृपती. ती बबलिंग एन्थुजियाजम मगल भितरी म्हाका सांगता सद्गुरू की हाक आत्मज्ञान कोण दी म्हणून ह्या तुगेल शिष्याक. ग्रंथ मात्र महाराष्ट्र त्याहून संस्कृत श्रेष्ठ. त्या संस्कृतामध्ये स्पष्ट थोर तो वेदांत. त्या वेदांता परते काही सर्वथा श्रेष्ठ नाही. जेथे वेद गर्भ सर्वही प्रगट झाला असो ऐसा जो वेदांत, त्या वेदांताचाही मतितार्थ अति गहन जो परमार्थ, तो तू ऐक आता वत्सा श्रीराम. तो ऐक. आणि कोण करून दितस? हांव कले शिकनी. म्हाका मस्त असले बुक्सांचे ज्ञान मस्त ना. कितलें नम्रत आसता तांच्यान तूं. तांकां खरें म्हळ्यार सगळें गोत आशिल्लें जाल्यार तांकां हेंवें गोत आशिल्लें की तें ज्ञान खरें न्हय. म्हळ्यार तांकां शिश्याक हें सांगचें आसता की हें कले शिकची गरज ना. हें शिकनासतना सुद्दां केवळ गुरूंक समर्पण केल्ल्यार तुका आत्मज्ञान जावचें शकता. तें सांगता ती मगल जो गहन बसला सद्गुरू हृदयी वसल्या कृपामूर्ती सद्गुरू स्वामी. तर ते ऐसा जो वेदांत, त्या वेदांताचाही मतितार्थ अति गहन जो परमार्थ, तो तू ऐक आता. अरे गहनाचेही गहन ते तू जाण सद्गुरू वचन. सद्गुरू वचने समाधान नेमस्त आहे. फक्त ताचे सद्गुरूचेर विश्वास दवर. सद्गुरू वचन तोची वेदांत. सद्गुरू वचन हाची सिद्धांत. सद्गुरू वचन तोची धादांत. धादांत म्हळ्यार कले प्रचिती. सप्रचित आता प्रत्यक्ष प्रमाण. सप्रचित आता जे अत्यंत गहन माझ्या स्वामींचे वचन, जेणे माझे समाधान अत्यंत झाले. ते हे माझे जीवीचे गुज
मी सांगेन म्हणतो तुझं, जरी अवधान देसी मज तरी आता येची क्षणी. श्रीराम. शिष्य म्लान वदने बोले, धरिले सुदृढ पाऊले, मग बोलो आरंभिले गुरुदेवे. अहम ब्रह्मास्मी महावाक्य, तेथीचा अर्थ अतर्क्य. त्या नुसते जप कोर नाका ती मस्त पण अहम ब्रह्मास्मी आम्ही वाक्य ऐकल्यान जाल्यार आमकां आत्मज्ञान जायनी. इत्या म्हळ्यार आमी पोपट पंचवीस ते म्हणटा ती, पण हांग सद्गुरू सांगता ती समर्थ त्या शिष्याक सांगता ती अहम ब्रह्मास्मी महावाक्य, येथीचा अर्थ अतर्क्य. तोही सांगतो ऐक्य गुरु शिष्य जेथे. ऐक्य गुरु शिष्यांगल खंय जात नाही तें. ऐक शिष्या येथीचे वर्म, अरे स्वये तूच आहेसी ब्रह्म, ये विषयी संदेह भ्रम धरूची नको. श्रीराम. नवविधा प्रकारे भजन, त्यात मुख्य ते आत्मनिवेदन, ते समग्र प्रकारे कथन कीजेल आता. त्या आत्मनिवेदन कशी करचे ते आत्ता पण तुका सांगता. जाल्यार तांणी मुखार सांगल्या की तूच ते ब्रह्म, हाजेर फक्त विश्वास दवरी आणि मुखारी आम्ही हांग राबया, पण ताजेच अर्थाचे कसं असो गुरुचे ठाई अनन्यता ते सांगता ती. तरी तुझं काय सिरे चिंता, रे वेगळेपणे अभक्ता उरोची नको. हां. तरी त्यांनी सांगले की हेंची आता हेची दृढीकरण भावया करी सद्गुरु भजन. सद्गुरु भजने समाधान नेमस्त आहे. इतले विश्वास येवच्याक कल कोरका आम्ही ते हें कोरका कलें साधन कोरका. ताजे खातीर विश्वास दवरचे खातीर, विश्वास मेळोवचे खातीर आमी विश्वास अशी सवरग बाजारांत मेळना. मनी नाही भाव देवा मला पाव. देवा काय बाजारचा भाजीपाला नाही र, म्हणून तुकडोजी महाराज सांगतात. तशी देव बाजारांतलं भाजीपाल नाही, 4 पैसे दिले आणि विकत घेतले. हे आत्मज्ञान जे असं ते विश्वास, अत्यंत विश्वास. हां. खंयचोय भ्रम ना, खंयचेय संदेह ना, खंयचेय भय ना. हांव एक चेडू आनी तूं मगल आम्मा, मगल तुजेर पूर्ण हांव स्वाधीन. तूं कल्ले म्हणटा हेंची ब्रह्म म्हाका. शिष्या येथीचे वर्म, अरे स्वये तूच आहेसी ब्रह्म, ये विषयी संदेह भ्रम धरूची नको. हां. आता नवविधा भजन, त्यात मुख्य ते आत्मनिवेदन, ते समग्र प्रकारे कथन कीजेल आता. हे आत्मनिवेदन कशी जावच्या शकता ताजे ते वर्णन करता ती. हे आत्म म्हळ्यार कल्ले, हे प्रत्यक्ष अनुभूती यान पण वर्णन करता ती. आणि जे वर्णन केल्ल्या तें जे आत्मस तो तूंचे स. हांगा थंय सोदू नाका, ह्यो मज्जांत एक जा. आणि तावळी हृदय हे चौफाळून या भले, बरी बैसवू पाऊले मम सद्गुरूची के. तशी ते सद्गुरू गेले हें करना पडे. मनोभाव जाणून माझा, सगुण रूप धरिले ओझा, पाहुणा सद्गुरु राजा आला व माये. प्रथम अंतकरण जाण आणि मन, चित्त बुद्धी आणि मन, चोखाळोनी आसन स्वामीसी केले. अहम जाळीयेला धूप, सद्भाव उजळीला दीप, पंचप्राण ते अपूप नैवेद्य केला. रजतम सांडुनी दोन्ही, विडा दिला सत्वगुणी, स्वानंदी रंगोनी सुरंग दावी. एका जनार्दनी पूजा, देव भक्त नाही दुजा, अवघाची सद्गुरु राजा हो निठेला. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. आता हांतू ते जायना पड कशी आनंद जालो. तावळी ते जायना पडता कसले कळले ते शिष्याक कळले. नाम म्हळ्यार कळले, हें कळले. नाम होच नामी, होच परमात्मा हें कळलें. आनी तो परमात्मा तो आपणाची हेंय कळलें. हां. तावळे कळलें नाम. आता मनी कळालं की नाम येतं नाम जातं, मनी त्याचं काय रुजतं. गेलपंत विचारलेले
मनात नाम रुज्जना कलकोरचे तरी स्वयेची ऐकावे आपण घेतले त्याने सांगितलं नाम कशी काय करू मनी नाम रुजते नाम रुजाया काय करू ते नाम रुजाया ऐकावे ते कान करून या सर्वांगाते. हा तेव्हा अनाहत स्वयेच वदता स्वये ऐकता अनाहताचा हात धरीन हो अखंड जे स्त्रवते अंतरी अखंड जे स्त्रवते. हेच ते हेच ते हेच ते हेच ते तत्व सद्गुरूंचे साकारुनी मम हृदय उमटले सुस्वर गुरुवरांचे. हेच ते हेच ते हेच ते हेच ते हेच ते. आणि आत्मज्ञान जाईना पण कळलंय. आता मनी कळालं की नाम येतं नाम जातं म्हणी त्याचं काय रुजतं. मन शांत शांत होतं चैतन्याचं रूप घेतं तोची तो आनंद माये काय त्याचं रूप न्यार झरी आत झरकन फुटते अहो बाळ असं जन्मा येतं. आत्मज्ञान अशी जन्मा येतात अशी झरकन फुटता आणि ते जाता कशी जाता. हा आनंदाचा कंद स्वामी मत्स्य होऊनी पोहिला. गुरु आणि शिष्य दोघजण एक झाल्या ती आनंदाचे सागरात पावतस ती थेंबूट झालं सागराची झालं तो इतली खुशी त्या स्वामी सुदे. आनंदाचा कंद स्वामी मत्स्य होऊनी पोहिला. मनस्वी बाळा किती बागडसी दमलासी तू स्थिराव आता. मस्त कष्ट काण सांगायला गुरु सांगतात ती आता चिके टेक इट इझी टेक इट इझी. भाव मनीचा पाहुनी मनी हो पाहुनी स्वामी अंतर्मनी हो स्थिरावला. आनंदाचा कंद स्वामी कासव होऊन स्थिरावला. कासव रूप पैलकल्या मत्स्य रूप पावता अशी आम्ही त्या मत्स्य मुद्र करता ती पूज करताना कडे कासव दवरता ती कासवाल महत्व कले. आवरून घेई अवयव सारे साईतळी जणू दुग्ध साजिरे सत्याचा खत चित्ती स्वामी आनंदाने स्थिरावला. आनंदाचा कंद स्वामी कासव होऊन स्थिरावला. सत्याचा खत आंबा पिकला सत्याचे सत्य कळले ते कळले की हा म्हणजे ते ब्रह्म हे कळले. सत्याची गोडी इतकी चाकून चाकून आंबा पिकला रस गळला म्हणून पदच तशी. सत्याचा खत आंबा पिकला रस टपटपला अंतःकरणा भिजवित रिचला. एक अनामिक सुगंध येतो एक अनामिक सुगंध येतो ओल्या गाभाऱ्यात अनहत नादाला. रसारसातून सूर मारुनी स्वमी पालटला तेव्हा स्वामीमय झाला. आनंदाचा कंद स्वामी असा बरसला घन घन माला नभी दाटल्या कोसळती धारा. घन घन माला नभी दाटल्या कोसळती धारा. केकारव करी मोर हो मनी उभवित उंच पिसारा. घन घन माला मनी दाटल्या कोसळती धारा. गाभारी शिवपिंडी सानुली स्वामी देखता मोहरून उठली. स्वामींची ब्रह्मानंदी टाळी तेथे निमाले आसुसले पण कलकुणी जाई जे आसुसले पण मगल असले ते पुरे नाश झाले. तिथे निमाले आसुसले पण श्वासाला आनंदाचा कंद स्वामी शिवमय की झाला. एक अनामिक सुगंध येतो ओल्या गाभाऱ्यात तेजो प्रकाशात घन घन माला बरसत आल्या कोसळती धारा.
के कारव्य करी मोर हो मनी उभवित उंच पिसारा घन घन माला नभी दाटल्या कोसळती धारा. सगळं न भमळल्या त्याची त्या आत्म सगळं व्यापक भरलं त्या हात एक झाले अतकले सांकाम दिसना उलोंकाम दिसना. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. जय जय रघुवीर समर्थ. बोला श्री सारस्वत समाज सद्गुरु परंपरा की जय. कल सांगू तुमका मला शब्द नाती शब्दच नाही. शब्दाचे पावर संपत नाही. प्रयत्नांती परमेश्वर. सगळ्याकडे वेळ का आपल्याला आनंद यात्रा सफल जावं त्या ती प्रार्थना कोण घेऊन केन्नाय देवा तुगेल बोट सोड नाका आमगेल मनाक समूह निळायंच घुसय सरी आमकां. ही प्रार्थना करून त्या पुष्प गुरुवरांगत चरणांत अर्पण केल्या. नमस्कार सगळ्या श्रोत्यांक समर्थांक आणि सद्गुरूंक आपल्याला. नमः पार्वती पते हर हर महादेव. हा जो हे आत्ता जे सांगितलं ते परत समर्थांनी कल बरयल्यान ते परत वाचत आणि आमच्या तोंडांत जे वदोवन दितले ताजोय विचार करात. कल्या म्हळ्यार अनिर्वाच्य सटकन कळचे सारखे ना. कठीण म्हळ्यार कठीण असं. हां कठीण म्हणून गेल्यार ते सोंपें असं. कल्या म्हळ्यार एक क्षणांत ते मेळूं शकता. ताका कले अपॉइंटमेंट घेवंक ना कल्ले ना. आमगेलेंच आमकां मेळटा असं. आमगेले स्वता प्रॉपर्टी आमकां गोत नातील मी ती आमचल्या ही प्रॉपर्टी असं म्हणेल कळना अनुभव नातील मी आमी दुसऱ्याला भीक मागता ती आमकां आनंद दिया ती आमकां दुःख दिव नाका ती. आमगेलीच प्रॉपर्टी आमी मेळोया. आज म्हाका दिसता मस्त वेळ जालो. थँक्यू.